मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना महात्मा गांधीक कोणें एनकरेज केल्लो क्रिस्ती धर्म पाडूंक, तेन्ना गांधीन ही उतरां म्हणलोलीं. ती म्हणल्यार, म्हाका तुमचो क्रिस्त आवडटा, पूण तुमचे क्रिस्तांव न्हय. कित्याक तुमचे क्रिस्तांव क्रिस्ता भाशेन न्हय. म्हज्या भावान म्हणून ही उतरां घोडी ताणें पळयलीं म्हणलीं. कित्याक ताणें पळयलें आसतलें क्रिस्ताचे जे फाटलावदार आसात, क्रिस्ताक घोडी तो जायतो क्रिस्ताचो जायतो मोग करतालो घोडी, कित्याक तो बायबलूय वाचतालो. पूण क्रिस्ताचे फाटलावदार जे आसात ते क्रिस्ता भाशेन ताणें पळयल्लें, आनी घोडी ताका ती उमेद येवंक ना आसतली क्रिस्ता भाशेन जावं, क्रिस्तांव आमचो भावार्थ पाडूंक. म्हज्या भावान भयणो, आयज जेजू ह्या आयच्या वाचपांतल्यान दर एक क्रिस्ताच्या फाटलावदाराची कसो आसूं जाय तें आयज तो सांगता. जायते फावटी म्हज्या भावान भयणो, आमी आमचो भावार्थ फकत उतरांनीच वाचता, पूण आमी करण्यांनी वो देवाचें खुशी करून ती पाडूंक आमी फाटीं सरता. ताका लागून आज जेजू आमकां म्हणटा, फकत सुम्या म्हणल्यारच तुमी सर्गी राज्यांत भितर सरची नात, पूण देवाची जी खुशी करतात आनी खुशी पाळटात तांकां देवाचें राज सर्गीचें राज फावो जातलें. म्हज्या भावान भयणो, नव्या करारांत जाकोब देखून ताच्या चिटीन म्हणटा, भावार्थां अशें तो म्हणटा, करण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. जायते फावटी आमी आमच्या भावार्थांत फकत आमी करतात, मागणें करतात, आमी देवाचें उतर पाळटात, पूण जायते फावटी आमी तें करण्यांनी घालूंक दुसऱ्या आमच्या भावा भयणांक आदाराचें जावंक आमी फाटीं सरतात. आयज जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता, ही आमच्या जिवितांत लावया आनी देवाचे जेजूचे खरें फाटलावदार जावंक ताचीच खुशी करूंक, ताचें उतरूच आयकूंक न्हय, पूण ताची खुशी करून आमच्या करण्यांनी आमी ते दुसऱ्यांक दाखोवया आनी दुसऱ्यांक जेजू परगटुया.